Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. अर्गां तुका जेसू महिमा तुका जेसू बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयच्या दिसा देवाचें उतर आमकां फावो जालां. लूकास वांजेल पयलो अध्याय 50 आनी 60 आनी 6 वाक्यां आनी 80 वाक्यां. Luke chapter 1 verse 57 to 66 and verses 80. प्रस्तुतपणाचे दीस भरतस एलिझाबेथीन एक चरख्या भुरग्याक जल्म दिलो. सर्वेस्परान तिचे थंय वर्ती दया दाखयली. म्हणली खबर तिच्या सामऱ्यांक आनी सैर्य धैर्यांक मेळ्ळी आनी ती येवन तिच्या संतोशान वंतेली जाली. उपरांत 8व्या दिसा ती बाळकाक सुनत करूंक आयली आनी ताका जाखारी म्हूण ताच्या बापायचें नांव दिवचें आसलें. पूण ताची आवय तें नांव नाका, ताका जुआंव म्हूण नांव दवरूंक जाय म्हणाली. पूण त्या नांवाचो तुज्या दायजा मदलें कोणूच ना म्हणाली ती तिचे लागीं. तेदुआ भुरग्याक कितें नांव दिवचें म्हणून ताची खुशी ते बापाय लागीं हात भाशेन ताणें विचारलें. तवळ जाखारीन एक फळी विचारली आनी ताचें नांव जुआंव म्हूण बरयलें. तें पळोवन समेस्त अजाप जालें आनी तेच घडये ताचें तोंड उगडलें आनी ताची जीब सुटली आनी देवाक होगलाप दिवन तो उलोवंक लागलो. तांच्या शेजारचे समेस्त भियेली. ह्या संगतीची खबर जुदेच्या सगळ्या दोंगराळ प्रदेशांत गाजली आनी ती आयकल्ली सगळां ह्या विशयान चिंतूंक लागली आनी म्हणाली हो भुरगो फुडें कितें जावंक पावत. आनी जां की सर्वेस्पराचो हात ताचे सवय आसलो आनी तो बाळ वाडलो आनी आत्म्यान बळिश्ट जालो आनी इस्रायलाक आपूण परगट जातलो तो दीस पर्यंत तो अरण्यांत रावलो. आज पवित्र सभा जोआंव बावतिस्ताची परब आचरण करता. तसो जल्मा दीस संवसारांत जल्म आयिल्ल्या लोकां पैकी तेगांचो मात्र जल्मा दीस आचरण करतात. एक जेजूचो, एक मारियेचो आनी जुआंव बावतिस्ताचो. दुसरे कोणाचे तुमी दीस आसना ते तांचे डेथचो दीस, मरणाचो दीस आचरण करतात चोर सदां भक्तांचो. पूण ह्या तेगांचो जेजूचो आनी मरियमाचो आनी जुआंव बावतिस्ताचो जल्मा दीस आचरण करतात. आमचे तांकां विशयंत पवित्र पुस्तकांत बरोवन घाल्लें आसात आनी पवित्र पुस्तकांत आसा तांणी ह्या संवसारांत जियेल्ले जल्मातावन. दुसरे पुरासांत भक्त जल्मातावन जे सांगता जियोनात मागीर परिवर्तन जाल्लें. तेका तांचो जल्माचो दीस चड जावन पवित्र सभा आचरण करना, तांचे मरणाचो दीस आचरण करता. त्या मरतना ते भाग्यवंत जावन मरण पावल्यात, जेजूचे शिश्य जावन मरण पावल्यात, जेजूचे काम करून मरण पावल्यात देखून. आनी आज जुआंव बावतिस्ताची जिणे एक तरी तो संवसारा खातीर जिवंकूच ना. 21 वर्स तो संवसारा खातीर जियोना. कसो जेजू ह्या संवसारांत देवाच्या राजा खातीर जियेलो गी तशेंच जुआंव बावतिस्ती देवाच्या राजा खातीर जियेल्लो. देखून तो खंय गांवांत रावना, रानां मोल्यांनी रावलो. कित्याक ह्या संवसारांत हांव एटॅचमेंट ताका नातलें. तो डिस्कनेक्ट केलें संवसाराचें एटॅचमेंट. खंयचेच ताका कनेक्शन नातलें संवसाराचें. आनी खंय अरण्य आसा ताच्या भोंवतेनी ताच्या देगेनी वळून वयच्या त्या न्हंयच्या देगेर तो बावतिस्म दितालो, बॅप्टिजम दितालो. आनी अशें तो खंयचेय खान असलें घरांनी वचून केल्लें ना. ताचें खान रानमोव मात्र या देंपे मात्र म्हूण सांगता. खंयचेच मुस्तायकी ताणें नेसिल्ली नात. कोणेंय ताका मुतायक शिवोवन दिवंक ना. ताची सगळी मुस्तायकी मनजातीचे ती एक सामड्याचे ताची मुस्तायकी आसली. आनी सामड्याचो पाटो बांदतालो म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. देखून कितली एक सादी जिणी जियेला तो आनी कितली एक प्राजतेची जिणी जियेला. कशें ताच्या कुडीच्या ओडण्याचेर ताणें जैत व्हेला, कशें संवसाराचेर ताणें जैत व्हेला, कशें जेजूची वाट ताणें तयार केल्या. जेजूक आनी ताका चड फरक ना, खाली 6 म्हयन्याचो फरक मात्र. कित्याक
मरी माय जेजूक गर्भेस्तांत आसतना गाब्रियल देवदूत सांगता एलिझाबेथीक वांगडी आसली आतां ती वांजदी जावन आसली तिका 6 म्हयने म्हळ्यार फरक तितले ते 6 म्हयन्याचे पूण जाल्यारय ताणें कामां केल्लीं विशेश जावन आसात थंय एखादे कन्नडाच्या बायबलांत आमकां वाचूंक मेळटा जेन्ना जुवांव बावतिस्त बॅप्टिजम दितालो या पवित्र स्नान दितालो ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ಉಂಟಾಯಿತು ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೂಕುನುಗ್ಗಲು कशें तुमी पळय पोरू बेंगलोरांत नूकनुग्गल जालें कितले जण मरण पावले तस सर्गींच्या राजाक वचोंक नूकनुग्गल गय तितलो लोक परिवर्तन जालो आनी देवा थंय आयलो आनी सर्गींच्या राजाक ताणें आत्मे बचाव करून दिले जुवांव बावतिस्तान आनी कडक ताची उतरां पळया हथ आग्याच्या पिलावणो अलेपुरा ताचें बॅप्टिजम ताचें तें एनॉयंटींग पळया जुवांव बावतिस्ताचें तें एनॉयंटींग असो दुसरो कोणी सर जावन कोणी ह्या बायबलांत ताच्या विशयांत आमी वाचूंक मेळना दुसरे कोणाय विशयी जेजू विशय आसा पूण जेजू जाल्यार मस्त मोगाळ मोवाळ ताणें काळजान ताची सुवार्ता परगट केली पूण हो हेरोदाक सयत वचून सांगता हेरोदाक सांगता तुज्या भावाच्या बायलेक 2 घातले सारकें न्ही म्हणून मस्त बटी हेरोद सयत ताका जैलांत वचून हाडून ताचे तावन आयकता तो कशें पावल पळय जैलांत आसतना राय ताका आपोवनान चक्रवर्ती आपोवनान ताचे विशयी आयकतालो देवाचें उतर आयकतालो पूण जिवीत परिवर्तन करूं हेरोदी मस्त आयकलो पूण हेरोदीचें जिवीत परिवर्तन जालें ना आनी तें कान गेलें संवसारीचे लोभ धरून रावलो शिवाय आत्मीकतारान वाडवळ ताणें कान गेलें ना जुवांव बावतिस्तान सांगता पूण कडक सांगतालो देखून आज मस्त जाणांक आपळे एक हरियक कोण पळय देवाचें उतर परगट करता जावंक पुरो आनी कोण पुरा आमचे यावजक आसात तांकां एक एक एनॉयंटींग आसा आनी खंयचें एनॉयंटींग म्हणून आमी सोदून काडया तांचें एनॉयंटींग कशें गे म्हणून मस्त हांवें पळयलां ह्यो संगती एनॉयंटींग म्हळ्यार जुवांव बावतिस्ताचें एनॉयंटींग आसलें मनीस बारी उणें ते कडक उलयतात कांयच कोणाक ते भियेनात ते कडक उलयतात जुवांव बावतिस्ताचें एनॉयंटींग तशें एनॉयंटींग ताचे अभिशेक तले देखून आज आमच्या जिवितांत आज जुवांव बावतिस्ता बरी जावची गरज आमकां पडल्या खंडीत जावन जुवांव बावतिस्ता बरी आमी तोंड दंबून रावूं नजो अन्याय जाता नाय पळय ओगेत रावचें आमकां कित्याक पडोवंक गेलां तर खंयचें एनॉयंटींग तुजें तें आसा खंयचें अभिशेक तुवें कान गेलाय तुवें कहलें पवित्र स्नान कान गेलाय दुसरो एकलो कश्टांत आसा आमकां कित्याक आमचें पळयल्यार पुरो जर तुज्या भायर वचनाय तुज्या शेत सांबारा तुज्या समाजचेंत तुज्या फिरगेचेंत तुज्या वाड्यांत जर कश्ट आसले आसा जाल्यार तुजें काम आसा न्ही तें तुका बॅप्टिजम कान गेलें ते खातीर तांकां कुमोग करूंक तुका जाता तितलें कुमोग करूंक जाता तितलें तांच्या गरजांनी पावोवंक आमी आमचे क्रिस्तांवांचें जिवीत तशें न्ही कुमकेचें जिवीत समजतल्यांक मात्र ह्यो संगती समजतात नाजाल्यार आमकां आमचें कंपाउंड आमचें घर आमचें तेतले भितरच आमी रावता आमची ल्हानशी एक एरिया आसा त्या एरिया भितर आमी फिक्स आमिशा भितर रावता आमकां गानाचें कांय पडोवन वचूंक म्हण चिंता जाल्यार खंडीत जावन हाचे उतार तांणी वासिचें जुवांव बावतिस्तान केलें गेलें तागे आरण्यांत वगेत रावूं येते आहले त्या सगळ्या लोकांक थंय बावतिस्म दिवंक जॉर्डन न्हंय देगेर आनी इतल्या लोकांक देवा ते हाडूंक आनी कालें करीचे एक विचारले शिपाई पुरा पुलीस आनी पुरा ते शिपाई येवन विचारले आमी कालें करीचे सांबाळाचे की चड कितें काण घेनाकात तुमकां म्हणलें सांबाळान तृप्ती जाया मस्त संगती ताचे सांगुल्ले आसात जुवांव बावतिस्तान देखून आज आतांचे फेस्त आमी आचरण करता आसतना आनी खंडीत जावन आज ताचे विशयांत आमी नियाळ करता आसतना स्नान जाता जुवांवचें जनन आमी नियाळ करता आसतना ताचे मिसांवय आमी नियाळ करया ताणें कालें केलां म्हणले खातीर आमी थोड्यो संगती बायबलांत आमी वाचल्यार जायत्यो संगती जुवांव बावतिस्ता विशयांत आमकां मेळटा आनी जेजू विशीं जुवांव बावतिस्ता विशीं बरे संगती सांगता ह्या संवसारांत जल्मल्ल्यान ताचे व्हडलो की ताच्या की जल्म दुसरो ना म्हणटा पूण जाल्यार कोण देवाचे उतार
आयकता आनी त्या प्रमाणे जियेता तो ताच्याकी व्हरता म्हूण सांगता. देखून जायत्यो संगती जुवां बावतिस्ता भशेन जेजून उगडापय केल्ले आसात. आमी वासी आज आनी आज एक महापर्व आमी जुवां बावतिस्ताचें आचरण करता आसतना खंडीत आमी मागया आमकां ते पवित्र अभिषेक एनॉयंटींग ऑफ द होली स्पिरीट पवित्र आत्म्याचे सकत आमचे थंय वाळय आनी आमी ह्या संवसारान बरीं कामां करूंक कोण कितें म्हणटा आमकां गरज ना पूण बरीं कामां करूंक जाय करपा आदार आज सोम्या कडेन आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेले बक्षिता तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवारा. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमितीचे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगत जेजो भगिवंती मरिये देवाचे माय आमा आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरें जुवां बावतिस्ताचें फेस्त तुमकां मागता.